दृश्टी तांकां सांगता कितेंय करा तुमी, सरकार आमच्या सायडीन आसा कळ्ळें. आनी ताका लागून तुमचें काम जावपाचें ना. तुमी आतां तुमचे कडेन आमी बरेपणान नोकरी दिता ती घेया, आनी जर तुमी नोकरी घेवंक ना जाल्यार आमी तुमकां उबी रावचें ना, तुमच्या फॅमिलीक उबी रावचें ना. म्हणजे ह्या संदर्भांतली ही जी आसा पळय कंप्लेन जी आसा ती आयज आमी वचून कळ्ळें सकाराम आमचो यशवंत धारगळकर आसा जनरल सेक्रेटरी ह्या युनियनाचो, तेणी अलॉंग विथ द अदर वर्कमॅन जी आसा ही डिटेल कंप्लेन जी आसा पळय ती फायल केल्ली आसा. दृश्टी आनी सरकारान आनी विशेश करून पोलीस डिपार्टमेंटान दृश्टी आनी तेचे जे मॅनेजमेंट आनी टीम ऑफ दीस दृश्टी कंपनीन जे आमचे ह्युमन रायट वायलेट करतात, आमच्या भुरग्यांचेर जो फोर्स करतात, धमकी दितात, तांकां इंटिमिडेशन करतात, तेंच्या कडसून खोटे सेल्फ इन्क्रिमिनेशन आपूण गुन्हेगार अशा पद्दतीचे जे अंडरटेकिंग घेता पळय, जेंची अंडरटेकिंग घेतल्या ती ताबडतोब अंडरटेकिंग तांकां परत घेवपाक लावपाचें. पोलीस डिपार्टमेंटान तांकां अंडरटेकिंग दिवंक लावपाचें की अशा पद्दतीचे अनफेअर लेबर प्रॅक्टिसीस आसा पळय आनी इलिगल ऑफेन्स आसा ते करचे ना. आनी ताका लागून आमी तांकां मागता की हेचेर कसून चवकशी जावची आनी जे गुन्हेगार आसा कळ्ळें तेंचेर जाता तितली कडक कारवाई करून तेंचेर FIR रजिस्टर करून इन्व्हेस्टिगेशन करून तेंचेर जे आसा पळय ते क्रिमिनल केसीस जे आसा त्यो फायल करचे. आतां पर्यंत आमचे कडेन आयला त्या प्रमाणे मेसेजीस सगळ्यांक गेल्या, पण एक 4-5 जाणांक जे आसा न्ही ते तेंच्यांनी ऑलरेडी हे तेंच्यांनी करून घेतला. अंडरटेकिंग आसा न्ही हे अंडरटेकिंग आमी बरयल्ली आसा. भितर अंडरटेकिंगान सांगलें आसा की स्ट्रायकाक बी आसा पळय म्हणजे चुकीच्या पद्दतीन आमी स्ट्रायकाक गेला आनी जे लोक बुडून मरता पळय ते आमचेच चुकीक लागून बुडून मरतात ते कळ्ळें न्ही. ताका लागून आमकां माफ करचें, आमी आमची चूक मान्य करता, एडमीट करता आनी आमकां नोकरीन घेवचें. हे समज जर जालें न्ही जाल्यार कशें आसा पळय मेन म्हणजे चोर सोडून काय तुका संन्यासाक फाल्यां फाशी वचपाची पाळी येतली.